नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंयांत चल्ला कोविडाचे तिसरे ल्हार. आरोग्य खात्यान केले जाहीर. मंगळारा 592 नव्यो केशी. पॉझिटिव्हिटी 14%. दोग सोंपले. मुरगांवां कोविड दुयेंतीची क्रूज आशिल्ली तशी मुंबय. गोंयांत 95% लोकांनी घेतल्यात दोनूय डोस. 5 ते 18 वर्सांच्या गटात गोंयांत पहिल्या 2 दिसांत 20% भुरग्यांचे वाशिनीकरण. आरोग्य खातें म्हणटा बऱ्यापैकी प्रतिसाद. आलेक्स रेजिनाल्डान काँग्रेस सोडली ती बरें जालें. काँग्रेस खंय ताका तिकेट दिवंकूच सोदिनाशिल्ली. चिदंबरम आतां म्हणटा राजिनाम्यान कटकट गेली. सीट शेअरिंग अजून थारना. केंद्र सरकार म्हणटा अनुसूचित जमातींक विधानसभेत सुवाती आरक्षणाक हरकत ना पूण वेंचणूक तेंकली. आतां अशक्य निर्णायक सुनावणेचो बुधवारात तिसरो दीस. पीडब्ल्यूडी सोसायटीच्या कामगारांक जाय जॉब स्टेटस 7th पे. 300 कामगार फिर्याद घेवन पावले प्रधान मुख्य अभियंता मुखार. 15 वर्सां जाली लेबर सोसायटीत. आणि कोविडाच्या महामारीत गोंयचे शेतकी खात्याचो बऱ्यापैकी वावर. केंद्रीय शेतकी मंत्र्यान केली गोंय सरकाराची तोखणाय. केप्यां शेतकी मेळाव्यात शेतकारांचो भोवमान. बुधवारा सांखळी. गोंयांत चल्लां ते कोविडाचे तिसरे ल्हार. भलायकी खात्यान वाडट्यो कोविड केशी पळोवन 28 डिसेंबरा सावन तिसरे ल्हार जाहीर केलां. मंगळारा 592 नव्यो कोविड केशी मेळ्ळ्यो. पॉझिटिव्हिटी 13.89%. कोविडान 2 जाण सोंपले. एक्टिव्ह केशी पावल्यो 2763. राष्ट्रीय पावंड्यार ओमिक्रॉन केशी तेंकल्यो 2000. We at the DHS have actually now designated the start of the third wave as December 28th because how we arrived at December 28th as the start of the third wave is that there's been a sustained rise in the previous week and then there was doubling of cases in the 24 hours prior to the 20th. We have tested 4,261 swabs today. Out of that 592 are positive. This gives us a positivity rate of 13.89 for the day. A media bulletin will be out shortly and these figures will be out. We have 2 deaths which are reported for today. Admissions are 9 and discharges are 3. कोविड टेस्टिंग वाढला. 3,500 ते 4,000 टेस्टिंग जाता. गरज पडल्यार रॅपिड एंटीजन टेस्टिंग वाडटले. सध्या खंय 76% RT-PCR जाल्यार 24% रॅपिड एंटीजन टेस्टिंग जाता. We are trying to increase our testing and you'll see that rise of number of swabs increasing in these days now. Like yesterday's figures were more of a Sunday's figures and this is actual figure what we can say our testing is and this will remain now something around 3,500 to 4,000 and above every day. If at all the positivity rate continues like this, probably our rate will be increased. The rapid antigen test will be increased. Right now our percentage is more like 76% are more of a RT-PCR and around 24% are RET, rapid antigen test. So probably if our number of swabs increases or our positivity rate goes high, then our rat testing will increase in the peripheries. मोठ्या कार्यावळींनी राजकीय पक्षाच्या रॅलींनी वाटो घेवचो न्ही म्हूण आरोग्य खात्याचो उलो. We are advising people not to be a part of such political rallies and big gatherings. इतल्या मजगती गोंय सरकारान मुरगांव बंदरार येवंक सोदताली ती क्रूज मोठ्या प्रमाणात कोविड दुयेंती सांपडिल्ल्यान परत मुंबय धाडली. तातूंत 66 लोक पॉझिटिव्ह. गोंयच्या मेडिकल फॅसिलिटीन क्वॉरंटायन जावंक ते तयार नात. 2,000 लोकांक घेवन क्रूज शीप कार्डिलिया गोंयान आयिल्ली. क्रुजार पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह पेशंटांची धुमशणां. आतां तांचे सगळ्यांचे मुंबय BMC खंय टेस्टिंग करतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
15 ते 18 वर्सांच्या गटात गोंयांत पहिल्या 2 दिसांत 20% भुरग्यांचें वाशिनीकरण. गोंयांत 95% लोकांनी दोनूय डोस घेतल्यात आनी तांची इम्युनिटी बरी आसा म्हणून आरोग्य खात्याच्या वाशिनीकरण अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकारान सांगलें. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांचो वाशिनां घेवंक बरो प्रतिसाद मेळटा. पयल्या दिसा 8,000 वयर, दुसऱ्या दिसा मंगळारा 7,500 वयर भुरग्यांनी वाशीन घेतलें. If we see the vaccination of people above 18 years, I'm happy to inform you that 95% of the people from Goa have received both the doses and have got good immunity. And in case of 15 to 18 years, we have started it from yesterday. Yesterday we had a figure around 8,000 in spite of the fact that 2 prior days were Saturday, Sunday, and suddenly it was announced. But all the staff in the health department along with the education department have successfully vaccinated about 8,000 and odd figure of students. And today, as of now, the figure that I have is around 7,500. But this figure will keep increasing because we have to upload more people. I'm sure that it will be somewhere more than 8,000 again. If you calculate them, it is around 15,000 people we have vaccinated in the age group of 15 to 18. And our targeted population as of today is 74,192. This is from the education department and our field survey, and that amounts to about 20% people we have successfully vaccinated in these 2 days. Making the rounds about a vaccine that is expired and then some extended expiry, extended licensing for that period. In the Goa, what we have is a vaccine that is expiring in September 2022. So all the stocks that we have received, which is about 75,000 doses, are all of this September 2022 stock. So people, you don't have to, worry about that. आलेक्स रेजिनाल्डान काँग्रेस सोडली ती बरें जालें. काँग्रेस ताका तिकेट दिवंक सोदिनाशिल्ली म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम आतां उलयता. रेजिनाल्डाच्या राजिनाम्यान काँग्रेसीची खंय एक कटकट गेली. काँग्रेसीचो जाहीरनामो फुडल्या कांय दिसांत तयार जाता. गोवा फॉरवर्डा बरोबर सीट शेअरिंग फॉर्म्युला खंय थारलो काय सांगतले. I'm very happy he left Congress. Okay. We were not happy to give him the seat. But since he was a sitting MLA, we had no choice but to give him the seat. If he had contested as a Congress candidate, we would have lost the seat. I'm very happy he will contest on another party's ticket because he will lose the seat there also. म्हापशा NGO बरोबर बसून काँग्रेसीन तांचे इशू आयकून घेतले. आदलो केंद्रीय मंत्री पर्यावरणवादी जयराम रमेश हे बसके घेवपाचो तो पावलो ना. जाहीरनाम्यान NGOच्यो सुचोवण्यो आनी तांचे इशू म्हूण चिदंबराचें उतर. The NGO movement in Goa is a very active, vibrant movement. They have passionately espoused causes which are very important to the people. Therefore, we thought we will talk to the NGOs, get their views orally and in writing, and we will incorporate many of the suggestions in our manifesto. Congress manifesto is a work in progress. It's likely to be completed in the next few days. Okay. We will announce a date for releasing the manifesto. No, our local leaders and Goa Forward Party leaders have spoken to each other. They have arrived at some understanding. Further talks are going on. When the talks are final, we will make the announcement. पक्षांतर करचे ना म्हूण आप उमेदवाराकडच्यान एफिडेविट घेता. काँग्रेस घेतली काय विचारल्यार ही जाप. एफिडेविटाचेर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह. They should consult a lawyer first. You tell me if there is a legal value to that affidavit. We will also ask them to sign it. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीन सुवाती रिजर्व दवरूंक हरकत ना, मात ही प्रक्रिया सध्या करप शक्य ना अशें केंद्रीय कायदो मंत्रालयान गोंयच्या हायकोर्टाक सांगलां. सुवाती आरक्षणाचे प्रक्रियेक वेळ लागता. विधानसभा वेंचणूक तेंकल्या अशी केंद्रान आपली बाजू स्पश्ट केली. गोंयांत ST लोकसंख्या 12% आशिल्ल्यान ते प्रमाणात विधानसभेत सुवाती आरक्षीत आसच्यो म्हणून याचिका. निर्णायक सुनावणेचो बुधवारात 3रो दीस. इतले मजगती गाकुवेदान केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या हे जापेचो निषेध केला. गाकुवेद म्हणटा केंद्र आणि राज्य सरकाराक ST विधानसभेन आरक्षण दिवचे ना.
लोकसंख्येप्रमाण तांकां 4 तरी सीट जायच. काल फायल केली ते बरी आसा पण ती दे आर ऑपोज जे आर्ग्युमेंट जाल्या तितून स्टेट गव्हर्मेंट आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग स्टेटस टू द एसटी कम्युनिटी ऑफ गोवा. म्हळ्यार जे रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय स्टेट आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन इम्प्लिमेंटेशन करपाक त्या फेवरान त्यांनी कांय दिवं ना. सो ताका लागून आमी ह्या सरकाराचो निशेध करता आनी आमी मागता की त्यांनी ह्या फोर्थकमिंग असेंब्लीन 2022 जे आमचें इलेक्शन जातलें तितून आमकां रिजर्वेशन दिवचें. किमान 4 तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांनी रिजर्वेशन आमकां दिवचें हेच आमची मागणी आसा. PWD सोसायटीच्या कामगारांक जॉब स्टेटस दिवचो, 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करची म्हणून मागणी घेवन लेबर सप्लाय सोसायटीचे 300 कामगार फिर्याद घेवन प्रधान मुख्य अभियंताक मेळ्ळे. 2 वर्सां जाली ते कॉंत्रादाचेर आसात. 15 वर्सां जाली लेबर सोसायटीत आसात. प्रधान मुख्य अभियंतो खंय तांचे इश्यू फुडें सविस्तर आयकून घेतलो. 2005 आमी कॉन्ट्रॅक्ट जॉईन जाली. 2 वर्सां आमी कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर उरली आनी 2007 आमकां सोसायटी अंडर घेतली आनी आतां आमची 15 वर्सां कंप्लीट जाली सोसायटी अंडर. आनी जेन्ना आमकां 8 वर्सां कंप्लीट जाल्या 2015 तेन्ना आमी लेटर केले की आमकां 8 वर्सां कंप्लीट जाल्या, आमकां स्टेटस दिवचो म्हणून. पण कांयच आमचे कांय रिप्लाय जालें ना, कांय दिलें ना आनी कांयच आमकां एक्शन कांय घेतली ना. सो परत आमी 2018 आमी एक लेटर केले की आमकां आतां तरी दिवचें अशें म्हणून, पण तेन्नाय कांयच केलें ना. 2019 सप्टेंबराक आमच्या कडल्यान डॉक्युमेंट्स घेतले लेटर करून आमकां आनी आतां तुमकां टेम्पररी स्टेटस दिता, तुमच्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आमकां सबमीट करप म्हणून. आनी आमी रोखडेच केले ते सबमीट. पूण 2021 जाले तरी पूण आमचें कांयच जालें ना की 1.5 वर्स जाले तरी आमचे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्सूय दिले ना आनी आमकां स्टेटसूय दिलो ना. आनी आय एप्रिशिएट म्हणजे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरान जसो आमकां रेसिप्रोकेट केला विथ एश्युरन्स की आपूण हे करून घेता. आनी आमी टायम लिमीट ठरयला की बाय 20th Jan फर्स्ट फेज 18 जाणांचे क्लियर करून घेतले. बाय 20th Feb उरलेले लोकांचे 230+ लोक आसा तांचे करून घेतले. आनी न्यू सर्क्युलर जे 8 वर्सां गेल्या म्हयन्यान कंप्लीट जाला तांकां न्यू सर्क्युलर हाडून त्यांचे डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशनाक घेतले. सो पर्पज एकूच आसा, तेंच्यांनी कितलीशीच वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान काम केलां. आतां फक्त तांकां बेनिफिट्स मेळपाक जाय. थोडे बाबा रिटायरमेंटाक पावला आनी तांकां जो 7th पे आमी डिमांड करता तो आतां न्यू सरकार जे येतले तेच्या फुडें मागचें पडटलें. कित्याक आतां हो सरकार म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. सो अश्यो गजाली सरकाराच्या निदर्शनाक हाडपाची गरज ना म्हाका दिसता. जर सरकार म्हणटा की आमी लोकां खातीर आसा, गोंयकारां खातीर आसा, आनी ऑन देअर ओन तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी स्टेप्स घेवन तांकां सोल्युशन दिवं जाय. ते दुर्दैवान आयज पर्यंत जाल्लें वचना. बट हेन्सफोर्थ आमी हें खपोवन घेवचें ना. हेंचेर जर इनजस्टीस जालो जाल्यार इवन वी आर अप्रोच टू नेसेसरी कोर्ट्स. कोविडाच्या महामारीत गोयचे शेतकी खात्यान बरें काम केलां. केंद्रीय शेतकी मंत्री नरेंद्र तोमरान गोंय सरकाराची तोखणाय केली. पर्रीकारान सुरू केल्लें काम प्रमोद सावंतान बऱ्यापैकी फुडें व्हेलां म्हणून तोमर उलयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शेतकारांची येणावळ वाडोवंक खासा उपक्रम चालीक लायल्यात. तांची म्हायती तोमरान दिली. केप्यां शेतकी मेळाव्यात शेतकारांचो भोवमान केलो. बुधवारा सांखळी. पर्यटन पर ग्रहण लगा, लेकिन गोवा में जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में स्वर्गीय मनोहर पारीकर जी के समय में काम प्रारंभ हुआ था, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रमोद जी ने आगे बढ़ाया. और इस कोविड के कालखंड में भी जिस प्रकार से पूरे देश में कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही, किसान ने बम्पर पैदावार की, समय पर कटाई की, फसलों को सरकार के द्वारा खरीदा गया. और आज भी हम देखेंगे तो कृषि का जीडीपी में योगदान निश्चित रूप से हम सबको
प्रसन्नता देने वाला है। हम जानते हैं हमारे देश में छोटे किसान हैं। इन छोटे किसानों को ताकत प्रदान करने के लिए, इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने के लिए, इनके उत्पाद को प्रोसेसिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए पूरे देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है गोवा में भी इस योजना को ठीक प्रकार से लागू किया जा रहा है। इस योजना में 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है, लेकिन यह योजना छोटे किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, यह मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया। Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. Popelo. Magidalla. पहिली सॅनिटायझर. घेवना ताणी नाका खंय तांकां आसूं सद्या दीस कसले आयल्या खबर आसा न्ही तुका? गिफ्ट जाय मरे तुका? हे तुगेले गिफ्ट. थँक्यू. चल वाच खेळपाचा. हे मम्माक. आणि तुका? हाडया मगो. ओकेजन्स कितले आसात म्हाका सांग. ह्या फायच्या ऑर्डरीचे कशें करूया? हांवूय खंय काम पळयता न्ही. कामां आसात खंय. हॅलो, रेश्मा मालवणकर. हय, हांव स्वयंपूर्ण मित्र उलयतां. एक विश्वास, एक आधार, स्वाभिमान जिणेचो आमकां दिता सरकार. एक नवे सपन पळोवया, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय घडोवया. आज स्वयंपूर्ण योजनांचो कितल्याशाच जाणांक लाभ जाता. हांव रेश्मा मालवणकर. हांव स्वयंपूर्ण जाला. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेन स्वयंपूर्ण गोवा. लायटीच्या खात्यान 12 वर्सां फाटीं कामार घेतिल्ले 321 लायनमॅन अजून कंत्राटाचेरूच आसात. 6 म्हयन्यांनी रेग्युलरायज करता म्हणिल्ले, मात केन्ना केलेच ना म्हूण ताणें पणजे लायटीच्या खात्यार मोर्चा व्हेलो. आता खात्यान 555 नवे परमनंट पोस्ट काढल्यात. नवे उमेदवारा कडेन शिक्षण आसा, मात स्कील खंय ना. ह्या डिपार्टमेंटात गेली 12 वर्सां आनी मायज कामगार लायन हेल्पर म्हणून काम करतात. आणि हे लायन हेल्पर काम करता आसतना सरकारान पयर इंटरव्यू जाहीर केले. 30 तारखे नोव्हेंबराक इंटरव्यू जाहीर करून इंटरव्यू घेतले. तेजे उपरांत 255 एडिशनल पोस्ट करून 555 पोस्ट लायन हेल्परांचे घेतल्यात. आमचो डिमांड आसा ह्या डिपार्टमेंटात जे 12-14 वर्सां काम करतात, 10 वर्सां मायज काम करतात, तांकां पयलें फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय. तिणी पयर इंटरव्यू घेतना जे इंटरव्यूक नवे कामगार आशिल्ले तांकां खांब्यार 2 पावलां मारपाक येवना, पूण तांकां तेणी सगळ्यांक पास केल्यात. आनी आतां रिटर्न टेस्टाचो फार्स काडला. हो रिटर्न टेस्टाचो फार्स ह्या खातीर
की खांब्यार चडपा येवना रिटर्न टेस्टाचो पास जाला पूण आमकां जेन्ना कामार घेतलेले 12-14 वर्सां पयलीं आमी अनपड खुबशे जाण आमकां शिक्षण ना कित्याक आमच्या कामाच्या हितून शिक्षण लागना कश्ट लागतात परत धडधडपणे आमी खांबे मारचे पडटा उरचे पडटा फोंड मारचे पडटा सो वी शूड बी लेबरली पॉवरफूल आमचे हात पांय गडगंजे आशिल्ल्या कारणान आमी 12-14-15 वर्सां काम केलां सो आतां हो जो रायटिंगाचो फार्सो जो केला तो बंद करात ही एक आमची मागणी आसा रेज रिलॅक्सेशन तेणी आमकां दिवपाक जाय म्हणून मागणी आसा आनी 321 जाण जे आमी आसात तांकां पयले कामार घेवपाक जाय फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणना आमी तुमी कांयच चुकना तुमी आमकां कामार घेवपाकूच जाय तुमी आमकां कामार घेवप हो आमचो जल्मसिद्ध अधिकार आसा हें सांगपाक आज आमी हांगा आयल्यात. डिजिटल मिटराच्या पासिंगा वयल्यान टॅक्सीवाल्यांचो म्हापशां बोवाळ आज यो फाल्यां यो करून पासिंग जायच ना म्हूण टॅक्सीवाले चाळवले कितेंय बरें वायट जालें जाल्यार जबाबदार कोण तांणी लिगल मेट्रोलॉजीच्या अधिकाऱ्याक घेराव घालो खातें म्हणटा तंत्रीक अडचणीक लागून कळाव जाला तांणी पर्याय दिला तो खंय टॅक्सीवाल्यांक मान्य ना. ना असो म्हणटा कायद्यान बसना म्हणटा कायद्यान तुमकां आमची गाडी मॉडल पडल्यार ते कायद्यान बसता सर्टिफिकेट बी पंचिंग मागीर कर न्ही तुजो विचार स्लीप ते आयकन आमी हांगासून वयचे ना आमी हांगासून वयचे ना जे पर्यंत तुमी सर्टिफिकेट तुका भायर दिवचे ना आमी तुका भायर सरून आमी सगळे टॅक्सीकारांक आपयतले युनियनाक आपयतले तूं जर आयज डिसिजन दिन आमकां पासिंग करपाक जाल्यार तुका भायर सरून हांगा दिवचे ना आमी हांगाच बसतले आनी हांगाच रांदतले आनी जेवतले ते हांगा येयलेले कोणाचेच पासिंग ना आनी ते आमकां सांगता प्लग ना परते तेंचे परवरीसून ऑर्डर येवंक जाय आनी आमी आतां गाडयो चलोवपाच्यो कश्यो काल म्हाजी गाडी लागली तो भुरगो पडलो तो अंडरस्टँड जालो आरसो गेलो आयज 3000 म्हाका थंय लॉस आहा तशेंच आमच्या भावाक एकाय गाडी लागली तेची जबाबदारी कोण घेतलो सरकार घेतलो फाल्यां आतां तो ना म्हणटा जर आमी गेले फाल्यां गाडयेक एक्सिडंट जाली तेन्ना जबाबदारी कोण हेची ही सरकारान घेवपाक जाय. आमी सगळे डॉक्युमेंट केल्लेले आहा जे सरकारान सांगलां तशें आमी मिटर फिट केल्लो आहा सरकाराचे एगेन्स्ट वचोंक ना म्हणल्यार सरकार आमकां कित्याक सतायता हें आमकां कांय खबर ना. अशेंच सदां आमकां भोंवणयतले आमकां गाडी पासिंग करूंक मेळना गाडी खंय लागलेली आमकां इन्शुरन्स क्लेम करूंक कांयच करूंक मेळना डॉक्युमेंट सो एक गव्हर्मेंट पर्पसली करता टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट कित्याक पयलीं हॅरेस केलो मिटर घाल म्हणून लोकांनी कोणी भांगार रीण करून हे करून मिटर घातलो कितें सोदमोन गाडी चलोवन भाडें हे करतले म्हणून आतां हे पासिंगाक लागून परत गाडी बंद म्हणटकूच बँकेचे लेटर येता पैसे भरिना म्हणून अरे गाडीच चलना जाल्यार खंयसून पयशे भरतले त्या कारणान सगळे जाणांक आमी एकठांय जाला. मंडे आनी वेनसडे एवरी मंडे वेनसडे टॅक्सी मिटराचें पासिंग जाता पण काल मंडे 3rd जानेवारी मंडे काल जावं ना रिजन इयर प्लग आसता तो आमकां मेळोंक ना हेड ऑफिसा कडल्यान आनी काल हांवें तांकां काल टॅक्सी मिटर सर्विसांत जे कोण येयल्ले तांकां हांवें इन्शुरन्स दिली की आयज जातलें म्हणून कित्याक काल म्हाका ते प्लग मेळटले म्हणून अशें दिलेलें पूण जेन्ना हेड ऑफिसान गेलो तेन्ना कळ्ळें की ते हेड ऑफिसान अजून येवंक ना सो मागीर हांवें इमिजिएटली हांव म्हाज्या स्टाफाक इन्फॉर्म केल्लें की इयर प्लग आमकां मेळोंक ना सो कोणीक येत जाल्यार तांकां मागीर आपय हो तेंचो नंबर घे मागीर तांकां इन्फॉर्म करून आपया पूण आयज ते येवन आतां इश्यू करपाक लागल्या पूण हे टॅक्सी ओनर्सा खातीर आमी एक सोल्युशन काडलें की आमी एक रिसिप्ट काडून दिवया रिसिप्ट काडूंक कांयच प्रॉब्लम ना जेन्ना प्लग येतले आमी वेरीफाय करतले आनी सर्टिफिकेट इशू करतले पूण त्या सोल्युशनाचेर ते रेडी ना. बीजेपीतूच आसतलो काय दुसऱ्या पक्षात वतलो काय विचारल्यार मायकल लोबो अजून धड कांयच सांगिना. जो पक्ष कार्यकर्त्यांक सांभाळटलो ताच्या बरोबर लोक आसतले आनी लोकां बरोबर खंय मायकल. इतले दीस बार्देसांतल्या 3 मतदारसंघाचो दावो करपी मायकल आतां बार्देसांत 7 मतदारसंघाचो दावो करता. शिवोले घरकान्नीच्या प्रचाराक मायकलाचो नेट. दिलेल्याशिवाय आहे कोण
आमी आतां भितर सरलेले आहा. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक जो नेरूलचो आसूं, रेज मागोजचो आसूं, पिल्यांचो आसूं, सालिगांव, सांगोळटा, गिरी हे सगळे लोकांचो कॅन्डिडेट जो आसतलो, जो सर्वसामान्य मनीस जो आमी म्हणटा, जो मनीस लोकांक रातचे 12 पासून पावतलो फोन मारीत जाल्यार उमके प्रॉब्लेम जाला. रातचे 10-11-12 पासून लोक फोन मारीत भायर सरून तेंचे घरा कडेन पावन काम करून दितात तसो आसतलो. आनी हो लोकांचो उमेदवार आसतलो, पिपल्स कॅन्डिडेट, अ यंगस्टर हू वील गिव डेव्हलपमेंट, हू वील स्टँड बाय द पीपल, वर्क फॉर द पीपल, आनी जे लोकांक जाय डेव्हलपमेंट तेच फुडें व्हरतलो. असलो कॅन्डिडेट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसतलो. तुम्ही बार्देशातले स म्हटले, तुम्ही एक खंयचो सोडले बार्देशान 7 आसा, तुम्ही 6चेर दावो केल्यात, एक खंयचो तुम्ही ते आता टप्प्याटप्प्याने सांगता. आयज परवरी आसतलो, सगळे आसतले. आयज टप्प्याटप्प्याने तुमकां फुडें परवरी गोवा हावसिंग बोर्डाच्या नवे ऑफिस बिल्डिंगेची बुनयाद घाली. 58 कोटींचो हो प्रकल्प फुडल्या 2 वर्सांत उबो जातलो म्हणून अध्यक्ष आमदार सुभाष शिरोडकार सांगता. ताणें खंय कॉन्ट्रॅक्टराक जाता तितले बेगीन काम तडीक लावंक सांगलां. कोविडाक लागून कितलेशेच प्रोजेक्ट पेंडींग आसात. स्पीडी डिसिजन्स मनशाच्या जीवनात अत्यंत गरजेची जी असतात आणि त्यामुळे काही डिसिजन्स आम्ही फाटल्या साधारणशे 18 महिन्यात घेतली, 18 ते 20 महिन्याक सुमार घेतली. सप्टेंबरान हांवें हावसिंग बोर्डाक चार्ज घेतिल्लो आनी आमचे निखिल बाबा तांकां खबर आसा आनी बाकीच्यांकय खबर आसा. पूण 18 महिने आमचे जवळ जवळ कोविडान गेले. 12 महिने ते सामके 12 महिने आमकां कांयच करूंकच मेळूना आनी त्यामुळे बरेच असे काही विशय आसात हावसिंग बोर्डाचे, अजून विशय आसात ज्या विशयाक अजून चालना मेळूना. उदाहरणार्थ आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो पूर्ण करपाक आमकां 7 वर्सां लागली, पूण आतां दिवपाक ताका जवळ जवळ 5-6 म्हयने लागिल्ले आसात. पूण एकंदरीत सगळें म्हणजे रेराचें वगैरे नाशिल्लें जर जायत आशिल्लें प्रोसिजर जाल्यार येन्ना तो प्रकल्प आसता तो लोकांक एलोट जाता आशिल्लो आनी लोकार्पण जावंक शकता आशिल्लो. पूण रेराचें जें एक झंझट जें आसा तें खूब मोठें झंझट आसा आनी प्रत्येक प्रोजेक्टाक रेरा हें करचेंच पडटा, जातूंत भितर टायम कंज्यूम खूब जाता. हो प्रकल्प जाता तितले बेगीन पूर्ण करचो, जितना जल्दी होता है उतना 2.5 बरस में या 2 बरस में पूर्ण होना कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और आप करेंगे ऐसा भी मन को लगता है. वेंचणुकेची आचारसंहिता केन्नाय लागू येता. उक्तावणां बुनयादी फातर लावन मंत्री आमदारांची निमाणे खिणांक धांवपळ. पिरोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन एकाच दिसात 3-4 कामांक चालीक लायली. केरी आनी सावयवेरा हाय टेन्शन आनी लो टेन्शन लायन ट्रान्सफॉर्मर चालू. माड्डोळा मसुंडेक राखणे वणत आनी पेवर्स घाल्यात. अनइंटरप्टेड लायट प्रत्येक ह्या ग्रामस्थांक मेळची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आजचो हो ट्रान्सफॉर्मर आमी लोकार्पण करतात. नाळे भाग जो वडा कडेन आनी जो आमचो ग्राउंड आसा केरीचो त्या अशा ट्रायंगल 3 डिरेक्शनाक ह्या ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान आमी वीज पुरवण करपाचें ठरलेलें आसा. आनी अशा दृश्टिकोनांतल्यान कितलेशे ट्रान्सफॉर्मर पावसान कितें जर प्रॉब्लम जर जालो जाल्यार कोणाचीच लायट वचपाना अशे तरेचो एक नियोजन आमी केल्लें आसात. आनी खास करून म्हाका आनंद जाता की विलेज पंचायत केरीचे सगळे जे लायव्ह वायर जे कंडक्टर आशिल्ले ते आमी कवर कंडक्टरां भितर आमी रिप्लेस केल्ले आसात. बरेचशा वर्सां पयलू ही स्मशानभुमीची दागडूची जावची, ताका लेयींग ऑफ पेवर्स घालचे, रूम करचो असो जो प्रस्ताव आशिल्लो आनी हांव सातत्यान फॉलोअप करतालो की जे कागदपत्र जी आसा ती हाडून दियात आनी तुमी काम करात. बरेचशा जाणांक दिसलें की आमचे कडल्यान एखादे वेळ काम करून घेवपाचें ना. त्या वेळाचेर पंच सुद्दां जे आशिल्ले स्थानीक तांकां सुद्दां आमी सांगिल्लें, कारण रिजोल्युशन सुद्दां घेतिल्लें पूण तें कांयच जालें ना. पूण जे वेळाचेर महादेवबाब नायक, बाकी सगळे आमचे शेखर शेठ, बाकी सगळे जे आसा शिवाबाई, हे सगळे म्हजे कडेन आयले आनी स्वता आमी ही फॉर्मेलिटी करपा खातीर सुरवात केले. बऱ्योचश्यो आडखळी येयल्यो
आडखळी येतल्योय बीन, पूण आमचें पिंडूच अशें तयार जाल्लें आसा की आडखळीचेर आमी मात करून मुखार गेल्ले आसा. म्हणूनच आज येदो व्हडलो जे रणजीत बाब देसायान म्हणिल्लो आसा तो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. आरोग्य मंत्र्याच्या खात्यांनी जॉब रिक्रुटमेंटात प्रचंड दाखयली पै चल्ल्या म्हूण आपाक दुबाव. हेल्थ FDA GMCत भायले भायर कारभार चल्ला ते कितें काय म्हणून डिनाक विचारूंक गेल्ल्या आपाच्या अमित पालेकाराक खंय तोंड दाखोवंक तयार ना. अपॉइंटमेंटूच दिना ते भायर खंय GMCत पोलीस फोर्स घाला. वेल्यान पालेकाराचीच चौकशी. आमचे कोण विचारपाक आयले तेन्ना पुलीस इन्क्वायरी करताले, तुमी ताका भितर येवपाक अलाव कसो केलो काय? This is the office of Dean of Goa Medical College, Bambolim. It's a public place. Can I not enter and ask for an appointment? I asked this question to the police who are posted here. Why are they posted? You can ask them questions. Sir, तुमकां हांगा कित्याक आपयल्या? हांव आयला म्हणून? हांव आयला म्हणून आपयल्या? हांगा पुलीस बंदोबस्ताची जबाबदारी कित्याक? I am involved in any criminal offence? Am I doing anything cognizable? Don't disturb any office. In what way have I disturbed the office, sir? You tell me, can I not seek appointment of Dean, sir? You seek appointment and you go. I don't have any problem. In what manner yesterday I disturbed the office that the police are required to be posted here? Is this how a democracy is working? Is this how an individual of Goa will be allowed to function? Why are police posted here? Did I have a gun? Did I have a danda? In what manner am I disturbing the office? तुमकां हांव आतां व्हिडिओ एविडन्स दिता आतांचो. म्हाका कितें व्हिडिओ दिता? तुम्ही पुलीस सर, तुमच्या जुरिस्डिक्शन अंडर कायम चल्ला सर. Listen, you are a lawyer. Listen to me. Lawyer, so I will tell you. You are lawyer by profession. You can go approach any court of law for Are you not entitled under IPC or CRPC to take cognizance of a cognizable offence? Please. Sir, if there is a cognizable, are there Supreme Court guidelines which says that cognizable offence is recognized? You can see it. Can you not register an FIR? If you feel that something is wrong, something wrong is going on. I am giving you a video right now. No, video. You don't give me all those videos. Why, sir? Please don't give me videos. This is the office of Dean. This is the office. Give me any videos because this is the office of Dean. There are orders being typed here. Can you not see it? Sir, can you see it? In which office orders would be typed? In which office when the candidates are there and then typed in given? In which office order would be typed? Dean's office, right? This is sir. These are the candidates. I don't know whether they are candidates or not. These are candidates. This is what you are saying. Can you investigate? So you ask that's what you are saying. Can you investigate? I cannot go by your word. Can you go by law? दिसाक 3 टन वोल्या कोयराचो विलो लावन ते वरवीं दिसाक 200 युनिट लायट आनी सारें तयार जातलें. ते भायर सांकवाळ पंचायतीचो सगळ्यांत मोठो कोयराचो प्रस्न सुट्टलो म्हूण थंयच्या सरपंचान खोस उक्तायल्या. सांकवाळाक 1.25 कोटींचो हायब्रीड टॅक्नॉलॉजी वेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चालू केला. असलो प्लांट उबारपी खंय सांकवाळ गोंयची पयली पंचायत. टू कन्सिडरिंग द वेस्ट जनरेटेड इन सांकवाळ पंचायत आमी अशी गरज आशिल्ली की वी हॅव टू सेट अप वेट वेस्ट डिस्पोजल फॅसिलिटीज. पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन नाव टुडे वी आर इनोग्रेटिंग 3 टन पर डे बायोडायजेस्टर वेरीन 3 टन दिसाक आमी ट्रीट करपाक शकतले. सो कलेक्शन जाले नंतर सायंटिफिकली ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज वी हॅव ऑलरेडी सेटअप. आतां आमची जबाबदारी आसा वी हॅव टू रन इट इन अ प्रॉपर मॅनर सो दॅट वी कॅन सॉल्व द इश्यू ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इन द सांकवाळ पंचायत. 3 टन एवरी डे आमी जनरेट करतात तो आमी ट्रीट करतले आनी तो ट्रीट जाता तेजेर आमी खंय तरी गॅस जो आसा तो जनरेट करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. तितून भितर आतां आमी जशें डिस्कस केलां तशें 200 युनिट दिसाक जनरेट जातले. 200 युनिटांतल्यान तर आमी विचार करतले 25 युनिट आमी प्लांटाक यूज करतात. उरलेले आमच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिवं येता प्लस आमच्यांनी पयशे तेजेर आमकां ऑन ग्रीड घातले जाल्यार मेळटले. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता एट द सेम टायम वी जनरेट मॅन्युअर. वी आर द फर्स्ट पंचायत इन गोवा असले एक प्लांट घडोवन हाडलेले आहा. ताका लागून आमचे बाकी इकरा जे पंच मेंबर्स आहा आमचे BDO सर आनी आमचे सेक्रेटरी बाकी सगळ्यांनी जे इनिशिएटीव घेवन जे हांगा जे प्लांट हाडला मीन्स अराउंड समथींग 1.75 crore फ्रॉम 14 फायनल वी स्पेंट ऑन दिस टू सेट अप अ प्लांट लायक दिस. आणि याच्या फाटल्यान आसा आमचे पंचायत मंत्री बाब श्री मोविन गुदिनो. गोयच्या क्रिस्तांवां मदीं मोदी सरकार आनी BJP विशीं खुबशे गैरसमज आसात. ते पयस करून तांच्या मदीं राष्ट्रवाद जागोवपाची गरज आसा म्हूण पत्रकार सावियो रॉड्रिग्स उलयला.
मोदी सरकाराचे देश आणि गोंया खातीर विजन गोंयकारां मुखार मांडपाचो तो खंय यत्न करतलो. पर्रीकाराचो वावर फुडें व्हरूंक खंय तो बीजेपीत गेला. इलेक्शनाचे कितें तें पक्ष थारायतलो. I am very grateful to be a part of the Bharatiya Janata Party because I want to take forward Mr. Parrikar's vision for Goa. We will be looking at working towards increasing the value of the Bharatiya Janata Party in Goa. Is if they can bring to us a list of legally defined fears or cases, then we will raise it up with the government. You see, a lot of the cases that some of them have been putting forward, some of them are genuine and some of them were fictitious or aggravated issues. I am saying the relationship that I have with the Prime Minister and the Prime Ministerial office is if the Christians in India are having a fear, then I believe it is our responsibility to ensure that they are not fearful because they shouldn't be. So if there is a genuine problem, we will address it. If there is a problem of propaganda, then I really can't address a propaganda. खबरो इतल्यार सोंपता. स्टुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.